नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गांवचो आराखडो परत व्हरून तातूंत लोकांक जाय ते बदल करचे. आयतारा खासा ग्रामसभा घेतिल्ल्या चडशा गांवांची मागणी. रस्ते रुंद नाका. ग्रामसभा घेतिल्ले 3/4 गांवांची मागणी. वालांका काँग्रेस तिकेट दिना जाल्यार ते अपक्ष वेंचणूक लढयतले. चर्चिल आलेमावान ताचे तिकेटीचे धोरण केले स्पष्ट. चर्चिल म्हणटा वेंचणूक आता नाका, मात आपूण केन्नाय तयार. न्यायालयाचो आदेश मोडून चालू केले फिरगुल्याच्या पुलाचे काम लोकांनी उडयले बंद. पुलाक लागून जातली शेतां पिड्ड्यार. थळाव्या शेतकारांचो आरोप. एव्हरग्रीन देवानंद शेनवारा राती संवसाराक अंतरलो. 88 वर्साच्या देवानंदाक आयले लंडनात मरण. पळयात प्रुडंटाची देवसाहेबाक आगळी वेगळी आर्गां. आनी खेळा मळार धेंपोच्या 7तल्या 7 जैता उपरांत चर्चिलान धेंपो खरयले 2 आड एका गोलान. चर्चिल ब्रदर्सान दवरलो मॅचीचेर शेक. आता खबर विस्तारान. प्रादेशीक आराखड्याचेर निर्णय घेवपाक गोंयभर खासा ग्रामसभा जाल्यो. ग्रामसभा घेतिल्ल्या चडशा गांवांक आराखड्यात दाखयल्लो 10, 15 आनी 25 मिटरांचो रस्तो नाका. लोकवस्ती, निवासी वाठार आनी हेर प्रकल्पाविशीं कागाळी आनी सुचोवणी आस्पावन आराखडो परत तयार करून दिवचो अशी मागणी चडशा ग्रामसभांनी केली. प्रादेशीक आराखडो 2021 लोकांक पळोवपाक उक्तो जायत सावन गोंयच्या चडशा पंचायतींतल्यान ताका विरोध जावंक लागला. आराखडो मान्य करपाचो, ताका विरोध करपाचो काय चुको सुदारपाच्यो हाचेर निर्णय घेवपाक गोंयांतल्या चडशा पंचायतींनी आयतारा खासा ग्रामसभा घेतल्यो. पोन्ने गोंयच्या पंचायतीन ग्रामसभे वरवीं प्रादेशीक आराखडो 2021 रद्द करपाचो थाराव पास केलो. आराखड्यांत बांयगिणी कोयराचो प्रकल्प दाखयला. ते भायर कितलेशेच कडेन लोकवस्ती वाठार दाखयला अशी कागाळ लोक करतात. आराखड्यांत दाखयिल्ल्या प्रमाण जर 10 आनी 15 मिटरांचो रस्तो जायत जाल्यार पोन्ने गोंयच्या इतिहासीक थळांक आनी गांवांतल्या लोकांकय बरोच त्रास जातलो अशें लोक म्हणटात. 2001 पोन्ने गोंयची लोकसंख्या 4800 आसली. 2021 ती 27,000चेर पावतली अशें सरकाराचो अभ्यास सांगता. पोन्ने गोंयचो पंचायत सचिव राजेंद्र गांवसान थाराव वाचलो. पोन्ने गोंयची पंचायत आदीं स्वताचो मास्टर प्लॅन तयार करपाचो विचार करतली आनी तातूंतल्यानच आराखड्या खातीर सुचोवण्यो धाडटली. This Gram Sabha does not accept all the land converted into settlement zones without any environmental assessment study. This Gram Sabha does not accept the notified garbage management site. प्रादेशीक आराखड्यांत दाखयिल्ल्या 10 मीटर आनी 15 मिटरांच्या रस्त्यांक वेल्ला काणकाच्या लोकांनी एकमतान विरोध केला. लोक म्हणटात आराखड्यांत दाखयिल्ले रस्ते घरांक, देवळांक आनी शाळांक मारक थारतले. गांवच्या लोकांनी सुचयिल्ले बदल पंचायत, शार आनी नगर नियोजन खात्याक धाडटली. We have decided to modify and rectify the notified regional plan and submit it to the TCP. The 10-meter roads and the 15-meter roads that are proposed have been rejected, and we want all the roads to be as they are existing. Proposed roads have to be scrapped. तेन्ना आमी जो दिला तो नोटिफिकेशन आमी म्हणटा चेंजीस करतलो. रोड बीन आसा पळय एक्झिस्टींग आसा तसो आसा एज इट इज. कित्याक 10 मीटर जर केलो तितलो भितरलो इंटरनल रोड जाल्यार आमकां ट्रबल खूब लोकांक जातले. देवळां, स्कॉलां बीन खुबशीं येतल्यो घरां बीन लोकांची. To invite objections against from the people. Otherwise, could have conveyed within the 3 days as a special Gram Sabha meeting. Yeah, this was purpose. So now the Gravanchila people are known to you.
मांद्रेच्या खासा ग्रामसभेत लोकांनी गावात दाखयिल्ल्या लोकवस्ती वाठाराविशीं आनी आराखड्यांत दाखयिल्ल्या रस्त्याच्या रुंदायेविशीं भंय उक्तायलो. लोकांक गांवांतलो रस्तो आसा तितलोच उरचो अशें दिसता. गांवांतल्यान रस्तो व्हरचे परस बायपासाची तरतूद करची अशी मागणी लोक करतात. गांवांत शेतां पुरोवन आनी दोंगर फोडून हॉटेलां बांदपाक दिवचे नात अशेंय लोक म्हणटात. जे लोक शेतां पुरता बिल्डिंगा बांदतात ते बंद करपाचे, दोंगर कातरून हॉटेलां बांदतात ते बंद करपाचे. जे माझा म्हणणं आसा जे रोड असत जे गव्हर्नमेंटान जे केले ते परिस्थितीन तेजी जे आसचे ही माहिती सगळ्यांक मी मागता आणि तुम्ही हाका सपोर्ट करतो. लोकांची घरां आसा, लोकांची कन्स्ट्रक्शन आहे, लोकांची कितके तरी धाकटे गाडी आसा त्यांचो विचार करपाक जाय. नो प्रॉब्लेम. ट्रॅफिक डेव्हलपमेंट मुळगांव गांवांतली मायनीची लीज लायन रद्द करची आनी रस्ते आसा तितलेच दवरपाची मागणी मुळगांवच्या ग्रामसभेंत लोकांनी केली. मयेच्या तळये भोंवतणीचो वाठार सांबाळपाक प्रादेशीक आराखड्यांत सरकारान कांयच तरतूद केल्ली ना म्हूण लोकांनी तिडक उक्तायली. गांवांनी 15 आनी 25 मिटराचे रस्ते लोकांक नाकात. मये तळये भोंवतणीचो जागो नॅचरल कवर म्हणून दाखोवचे परस तळयेक बफर झोन दवरचो अशें लोकांनी मागला. अगर आणि या रोड वायडिंगा कितली घरां वयता खबर आहा तुका? जवळ 500 मायल्स घरां वयता मरे. तो वयलो जो भाग आसा तो दाखयलो ना, तो नॅचरल कवर दाखयल्लो आसा. तो भाग जो आसा तो लेक म्हणून दाखोवपाक जावो. वयलो हे तुम्ही नोट डावन करून घेवपाक जाय. आयतारा पोन्न्या गोंया वेल्ला काणका, मांद्रे, मुळगांवां आनी मया जाल्ल्या खासा ग्रामसभांनी चडशा लोकांची एकूच नेटाची मागणी आसली. गांवांतले रस्ते आसा तशेच उरचे. चडशा पंचायतींनी आराखड्यांत दुरुस्त्यो मागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.